शिरवडे रेसिंग क्लब दी गोंयान शेरिल सिक्वेराच्या यादीन सुपरक्रॉस इव्हेंट घडोवन हाडलो। लोकांचो तेका बरो प्रतिसाद मेळ्ळो। शिरवडेच्या रेसिंग क्लब दी गोंयान 1 जानेवारीक शिरवडे नावेले लागसर फेडरेशन ऑफ मोटार स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडियाच्या वतीन शेरिल सिक्वेरा मेमोरियल सुपरक्रॉस सर्त घेतली। हे सर्तीन पहिलेच खेपे 5 बायलां सयत सुमार 50 भारतीय रायडर्सांनी आपली कुशळटाय सिद्ध केली। ग्राउंड मेळ्ळो जाल्यार भुरग्यांच्या फुडाराक बरे जातले अशें आयोजकांनी सरकाराकडेन मागला। कार्यावळीक पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत हजर आसले। लोकांय उमेद म्हणजे आफ्टर म्हाका दिसता बऱ्या वर्सांनी 10 वर्सांनी सुमार 1 तारखे रेस जाता आनी 1 तारखे सदां वर्स इतलो लोक जातालो। आमी मारताले तेन्ना हांवें जावेद तो लोक आमच्यान सांबाळूं जायनाहलो। आयज तोच विस्वास आज आमकां मेळ्ळो फकत। आनी हांवें जावेदान एक चिंतलें की आमी एक रेस असली की कोणें केलें ना ती प्रायवेटच जाय गव्हर्नमेंट की आनी इतलो सपोर्ट मेळ्ळो मागीर आमकां स्पॉन्सर वायज कितें आलें आनी रेस केले आमी ऑन बिहाफ ऑफ माय वायफ मेमोरियल लायक शी वॉज like done a lot of things about football and racing and all. So तेगे गुगडास दवरपालो मेमोरियल सुपरक्रॉस which never have been done as a charity event आख्या भुरग्यांक हेल्प करपा लागून। सो तुगे एक स्वप्न आसलें की एक ग्राउंड घेवन स्वता थंय तुमी हें करतले अशें म्हणून आमी चिंतलेले की ग्राउंड करतले म्हणून आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागता की आमकां एक असलो ग्राउंड दिवचें म्हणून। कित्याक आमी मुखारले भुरग्याक फुडार तो हेंचो आहा तेंचे कडेन ग्राउंड ना मेन सद्याक। आमकां ग्राउंड मेळ्ळें आमगे भुरग्यांक आमी मुखार सरतले कित्याक तेंचे कडेन सगळे बायक वगैरे सगळे आसा। तांकां फकत हें ना की ट्रॅक ना तांकां एक ट्रॅक आसले हे भुरगे आमचे सगळे ऑल इंडिया नॅशनल सगळे तेंच्यांनी वचपाक मेळटले। Marcia limpia más fácil. The flag of the race. And this is some crazy stuff going on. Oh my God, what was that? गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गावकर आणि संगीता ओली।